नमस्कार. दंपरच्या खबरात ज्ञानेश्वर वरकाचो येवकार खबरो विस्तारान. लाटंबरचेच्या लाडफे गावात गोय महाराष्ट्राक जोडपी रस्त्याचे सुरू आशिल्ले काम कायदेशीर काय बेकायदेशीर हे विशीं चर्चा करपाक पंचायतीन 1 मार्चाक खासा बसका आपयल्या. ह्या कामाविशीं पंचायतीन मामलेदाराक बरयला. ह्या रस्त्याच्या कामा खातीर पंचायती कडच्यान कसलेच परवाने घेवंक ना. पंचायत वांगडी फाटल्या आयतारा ह्या रस्त्याच्या कामाची पळोवणी करपाक गेल्ले. दिवचल लाटंबरचे पंचायतीतल्या लाडफे गावात गोंयांतल्यान महाराष्ट्रात वचपा खातीर बेकायदेशीरपणान डांबरी रस्तो बांदपाचें काम सुरू आशिल्ल्याचें लाटंबरचे पंचायतीन उक्ताडार हाडिल्लें. हो रस्तो पुराय तरेन बेकायदेशीर आसा. ह्या रस्त्या विशीं सरकाराक कांयच खबर ना अशें आयतारा केल्ल्या पळोवणे वेळार पंचायत वांगड्यांनी म्हटिल्लें. हे काम कायदेशीर का बेकायदेशीर हे पळोवपा खातीर पंचायतीन मामलेदाराक बरयला. तशेंच हे विशीं चर्चा करपाक 1 मार्चाक खासा बसका आपयल्या. त्या संदर्भातील कशाच प्रकारची माहिती पंचायतीन नसल्या कारणान त्याबद्दल त्यांच्यानी मामलेदाराक ऑर्डर म्हणजे मामलेदाराक लेटर केला की प्रोवायडिंग डिटेल ऑफ इलिगल रोड ॲट लाडफे म्हणून त्यांच्यानी सब्जेक्ट घालून मामलेदाराक लेटर केल्या. ती इनवर्डाक कॉपी त्यांच्यानी घालता त्याच तेतून त्याने घातलेला हा की स्पेशल मिटींग त्यांच्यानी 1 तारखेक आपयल्ली की ह्याच संदर्भात जो रस्तो लाडफे ते आंबडगाव हे गोवा महाराष्ट्रा अंतर्गत जो रस्ता त्या रस्त्याचेर हो रोड जाल्ला तो लिगल पद्दतीन चालवा काय इलिगल पद्दतीन चालवा हेका लागून त्यांच्यानी सरकारा कडेन मागणी करपाक एक ठराव मागपाक लागून बैठक मागिल्ली. स्टुडंटा खातीर सुद्दां काम. धारबांदोड्या फॅटल ॲक्सिडंट. रस्त्या कुशीक पार्क केल्ल्या कंटेनर ट्रकाचेर रिक्षा हाडून मारली. ब्रेस्तारा फातोडेर सुमार 5 वरांचेर ॲक्सिडंट जालो. रिक्षा क्लिनर गितल म्हणटा ताका ॲक्सिडंटांत मरण. धारबांदोडेच्या PMCत हाडल्या उपरांत तो सोंपलो म्हूण सांगले. रिक्षा ड्रायव्हर उत्तम गवळीक ॲक्सिडंटांत दुखापत जाल्या. धारबांदोड्या जाल्ल्या ॲक्सिडंटांत एकलो सोंपलो. पार्क केल्ल्या कंटेनराचेर हाडून खंय रिक्षा मारली. रिक्षा क्लिनर वेस्ट बेंगालचो 25 वर्साचो गितल ह्या ॲक्सिडंटांत सोंपलो. गाडी ते कंटेनर ते फाटल्यान सिग्नल लायट बीन कांय नासलें. हां सो मागीर तुमी व्हरतोन उरले भितर. मागीर हांव भितरूच उरलें. सो मागीर फायर ब्रिगेड ते मागीर गाडी तुमकां दिसली ना तेगेली ते पार्क केल्ली ती पार्क केली दिसना. लायट बी टक कांय नाशिल्ली. आतां तुमी व्हरोन फाटल्यान मारली हेज्या फुडल्यान कितें गाडी येताली. गाडी येतली. उसगांवच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू. पणजे भाटल्यान फाटले 5 दीस जाले उदकाची पायपलायन फुटोन लाखांनी लिटर उदकाची नाशेडी. लोकांच्या घरांनी उदक वता म्हूण थळाव्यांच्यो कागाळी. कामगार नाशिल्ल्यान पायपलायन सारकी करपाचें काम हुमकळ्ळें म्हूण थळावे उलोवन दाखयतात. पणजे भाटल्यान फाटले 5 दीस जाले उदकाची पायपलायन फुटोन उदकाची नाशेडी. लोकांच्या घरांनी उदक पावले. पायपलायन रस्ते पोना आशिल्ली. वयल्यान वचपी गाडयांच्या प्रेशरान फुटला आसुये म्हूण थळाव्यांक दुबाव. 5 दीस जाले सकाळचे आनी सांजचे डेली अशें व्हांवता. काल येवन गेले हेंच्यांनी पूण खणोन पायप कितें डॅमेज आहा ते अजून येवना म्हण तेंच्यांनी काल बंद करता म्हटलेलें. एरिया बंद करता म्हणजे उदीक बंद करता म्हटलेलें. आयज तुमकां उदीक येवचें ना पूण तेंच्यांनी थंय सांगून गेले. कोणाचें स्मार्ट सिटी स्मार्ट सिटी न्हू हे डायरेक्ट डायरेक्ट स्मार्ट सिटीन फोडूंक ना पूण डायरेक्ट फुटला डायरेक्ट लायन फुटला. कितले 1000 लिटर पाणी वेस्ट जाता अशें लोक डेली सकाळी आनी सांजचे. बट कोणी कितें कंप्लेंट बी केल्ली कितें कंप्लेंट म्हणजे तांकां कंप्लेंट केल्लेली ऑलरेडी न्हू. तेंच्यांनी फोन केला कित्याक काल म्हणटाले ते लेबर ना आपल्या कडेन. काल ते शिवजयंती आसलेली म्हणून ताका लागून आयज दिसा येत ते केन्ना खबर ना. सो उदक वेस्ट जायत आसा. उदक वेस्ट जायता. आतां हे कितें कित्याक हांव ते समोर आहा न्हू हे तुमच्या शॉपांनी घरांनी वयता. घरांनी वयता सकयल घरांनी वयता. कसं म्हटलें भाटल्यान राजदी बिल्डिंगेच्या सायडीन. आम्ही आज सध्या भाटल्या एरियेत आणि भाटल्या एरियेत 5 दीस जाली PWCची जे पायपलायन आसा ती फुटलेली आसा. आनी मागीर फाटल्यान पळोवपाक शकता तांचे ओपन करून सांडला. आनी अशें स्थानीक आमकां सांगता त्या प्रमाणे तेंचे कडेन लेबर नाका. ताका लागून हें काम अशेंच पडलेलें आसा. लोकांची मागणी एकूच आहा की बेगींतल्या बेगीन PWCन हें रिपेर करचें अशें लोकांची मागणी आसा. स्टुडंटा खातीर भाटल्याच्यान रुपेश रावत. लायटीच्या खांब्यावेल्यान वडिल्ले बेकायदेशीर केबलांची कापाकापी सुरू केल्या उपरांत काशीनाथ शेटयेचो नॉडल चार्ज रातया काढून घेतलो.
कापिल्ले केबल परत रिस्टोर करूक गोंयभर राती सावनूच झुजा पावड्यार सुरू. प्रकरण कोर्टात. अंडरग्राउंड केबलिंगाचो प्लान आसा. सध्या लायटीच्या खांब्यावेल्यान रिस्टोर करूक सांगला. मुख्यमंत्री सांगता. शेटये म्हणटा ताणें ताचें काम केलें. लायटीच्या खांब्याचेर वडिल्ले बेकायदेशीर केबल कापूक सुरू केल्या उपरांत केबलवाल्यांची मुख्यमंत्र्या कडेन बसका जाली. उपरांत राती उसरा काशीनाथ शेटयेक ड्युटी वेल्यान रिलीव केलो. काल कापिल्ले केबल आज परत रिस्टोर करपाक सुरू केल्यात. खुबशे कडेन आमी आतां लायव्ह ऑलरेडी जाल्या आनी मेजर आमी जे मेन लायन कट केल्ल्यो जे बाकीचे म्हणजे पणजे सेंटरासून जे पर्वरे वता मेळशे सांताक्रूज ह्या वाठारांनी वता, दोनापलच्या वाठारांनी वता, तालिगांव ह्या वाठारांनी जे मेन लायन जे डिस्कनेक्ट जाल्यो तो आमी पयलीं केल्या सो दॅट मेजर अदर सिटीज फ्रॉम बांबोली टू फुडें जे वता ती कट जाल्ली. सो ती पयलीं आमी मेन ऑफिस आमचें हांगा आशिल्ल्या कारणान ते सगळे ऑल ओवर गोवा इफेक्ट जालो. ते आमी कनेक्ट केल्या. वॉट एवर रिजन ते कट जाले ते आमचे कस्टमराक आमी एक दीस एक्स्ट्रा वाडोवन दितले फ्री. कित्याक इट इज हुएवर फॉल्ट इट इज बट कस्टमर शूड नॉट सफर. हाका लागून आमी एक दीस एक्स्ट्राय दिला. आपूण आपलें काम केलें. 200 परस चड शोकॉस नोटीसी काडल्यात. सरकाराक आपल्या परस बरें काम करपी अधिकारी मेळ्ळा आसुये म्हूण आपलो चार्ज काडलो. आपूण सरकाराचो पगार घेता. काम करपाची आपली जबाबदारी. आपणें तें केलें. चार्ज काडून घेतल्या उपरांत काशीनाथ शेटये उलयलो. काय ना ते आतां तुमकां बरे 2 ऑफिसर दिल्या न्ही तांणी एज नोडल ऑफिसर आनी गव्हर्मेंटाचें काम तशें आसता न्ही. कोणाक केन्ना कोण खंयच्या हेजेर ट्रान्सफर आनी आमचें तें काम तशें न्ही. खंयच्या हेजेर घालपा आतां कोणाक. पण हांवें तांकां सांगलें ताणें म्हाका विचारलें वॉट वॉज द ऑप्शन. सो हांवें ताका सांगलें केबल काड नाल्यार म्हाका. सो दॅट वॉज द ऑप्शन. आनी कितें आय विल नॉट लीव अदरवायज. आय वूड हॅव टेकन ऑल द मनी. प्लॅन केलें हांवें आनी कितें आसा तेंय केलें. 200 उरलेले ते केले सर न्ही. ते सारकें 200 300 250 बीन आसत ते हांव सारकें तुका कॅल्क्युलेटेड नासतलें. ऑलमोस्ट चडशे जाणां केलो तुमी. तुमकां सगळें कॅल्क्युलेट जातकूच ते हे करतूच हांव 1-2 दिसांनी दितात तो फूल एमावंट कितलो जातलो. मुख्यमंत्री म्हणटात दोनूय वाटेन चूक जाली. मुख्य सचिवान बसका घेतला. अंडरग्राउंड केबलिंगूय जातलें. सद्याक केबल रिस्टोर करपाक खंय मेकळीक दिल्या. हायकोर्टात केस आसा. ओके अकॉर्डिंग टू सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या न्यू पॉलिसी प्रमाणे तांच्यांनी तांकां परमिशन्स दिवपाक जाय पयशे भरून. तांचो प्रॉब्लेम्स दोशी वाटेंतल्यान आशिल्ले. हांवें सीएसान ऑलरेडी मिटींग घेतल्या. ताका टायम बींग अरेंजमेंट ताका परमिशनां ज्या ते ऑफिशियली दी म्हणटा तांचे कडल्यान पयशे भरून घे म्हणटा. अंडरग्राउंड केबलिंगा खातीर वता जेणे करून प्रायवेट ऑपरेटर सुद्दां ताजेर येतले. आतां तरी रिस्टोर करपाक लायले आमी. जो एप्लाय करता ताका पटकन परमिशन मेळटली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मॅटर दोगांय मदीं सेटल. आपल्याचेर क्रायम ब्रांचीन घाल्लो FIR रद्द करचो म्हूण आमदार कार्लूस एक्स्टॉर्शन केसींतलो दुबावीत कुकेश रावताचो हायकोर्टात अर्ज. मॉर्फ व्हिडिओ व्हायरल करपाची धमकी दिवन आमदार कार्लुसा कडल्यान पयशे उखलपाच्या प्रकरणात कुकेशाचेर FIR जाल्लो. कोर्टान सुनावणी 4 मार्चाक दवरल्या. मॅटर दोगांय मदीं सेटल जाले. आपल्याचेर क्रायम ब्रांचीन नोंद केल्ली FIR रद्द करची म्हूण आमदार एक्स्टॉर्शन केसींतलो दुबावीत कुकेश रावताची हायकोर्टात याचिका. कांय दीस फाटीं आमदार कार्लुसान ह्या विशींची कागाळ केल्ली. कोर्टान 4 मार्चाक परत सुनावणी दवरल्या. क्रायम ब्रांचीन FIR रद्द करपाक हरकत घेतल्या. Mukesh Rauta, who is the accused in the criminal case filed by Mr. Ferreira, has settled the issue with Mr. Ferreira because it is our case that there was some misunderstanding that had happened. And considering that there is a settlement, petition has been filed to quash the FIR on the basis that the matter has been settled. Now the law as far as these issues are concerned is also well settled. It says that if the prosecution is not going to reach any logical conclusions, or if the offence is personal in nature and the parties do agree with each other with consent to settle, or rather settles the matter, then there is no question of wasting the court's time or the time, money and energy of the state, which is the prosecution. It's as good as flogging a dead horse. So basically the petition is to quash on consent the FIR that has been filed. Crime Branch has filed an application opposing it. So the matter has now been fixed on Monday because the learned public prosecutor was not around. कवळे मठाची जमीन विकपाच्या प्रकरणात कवळेचो स्वामीयाड FIR रद्द करूक फोंड्या पुलिशेन हायकोर्टाक हरकत. FIR रद्द करचो म्हूण स्वामीन हायकोर्टात याचिका घाल्ली. याचिकादार चौकशेक सहकार्य करिना तशेंच 2 फेब्रुवारी 2018 ओरिजिनल पॉवर ऑफ एटॉर्नी डॉक्युमेंट दाखयना पुलिसांचो आर्ग्युमेंट. मठ म्हणटा जमनीच्या सेलाचो इशू ना.
बोगस डॉक्युमेंट करून कवळे मठाची जमीन विकिल्ल्याच्या आरोपाखाला जानेरात सरस्वती स्वामी आणि दोगां आड फोंडे पुलिशेन FIR नोंद केल्ली. फेब्रुवारीत पुलिशेक FIR रद्द करपाक सांगचे अशी याचिका मठाधीशान हायकोर्टात घातिल्ली. फोंडे पुलिशेन हायकोर्टात दाखल केल्ल्या एफिडेव्हिटात FIR रद्द करपाक विरोध केला. फुडली सुनावणी 11 मार्च मेरेन तहकूब. Ponda police has filed an affidavit before the High Court opposing the plea of Mathadhish of Kavle Math pleading to quash the FIR in alleged land fraud case. The investigation officer in the affidavit has contended that the petitioner is not cooperating with the investigation and he is not providing the original power of attorney dated 2nd February 2018 which is required for the investigation. The High Court has adjourned the hearing in this matter for 11th March. Mukesh Kumar for Prudent. गोंयांत वॉटर मेट्रो हाडपाची म्हणून 16व्या वित्त आयोगाच्या बसकेत गोंय सरकारान मागला. आंतरदेशीय जलमार्ग ऑथॉरिटी खंय अभ्यास करतली. सध्या पणजे ओल्ड गोवा वास्को पणजे जलमार्गार वॉटर मेट्रोचो विचार कॅप्टन ऑफ पोर्ट सांगता. प्रकल्पान सैमाक हानी जावची न्ही हाची खंय जतनाय घेतले. सध्या केरळाच्या कोचीत हो वॉटर मेट्रो चलता. जलमार्गांची सुधारणा करूंक सरकार जायते यत्न करता. सरकारान फेरीबोटी वाडून पळयले, मात खात्याक जाय तसो फायदो जालो ना. सरकारान चोडना ते पणजी सोलार फेरी लेगीत सुरू केली, मात तसो रिस्पॉन्स ना. गोंयांत रोरो फेरी हाडपाक सरकाराचो प्लॅन, मात आजून रोरो फेरी येना. एके वटेन कॅप्टन ऑफ पोर्ट लोकांक सुविधा दिवंक यत्न करता, मात लोकांचो जाय तसो असल्या गोष्टींक रिस्पॉन्स ना. रिस्पॉन्स आसल्यारूय खात्याक जाय तसो फायदो जायना. आतां वॉटर मेट्रो हाडपाचो सरकाराचो प्लॅन. Recently, the 16th Finance Commission had come to Goa and there was a proposal put up about this urban water metro. So now this same proposal, the Finance Commission, I think must have put it to the IWAI, Inland Waterway Authority of India. So in the recent board meeting of IWAI, they studied this proposal and they have already, I think, appointed Kochi Metro. To do a feasibility study for this to have this urban water metro in Goa. To come up with any project, I will make sure that there is no destruction of our environment. The routes will be mostly from Panaji to Old Goa, Panaji to Diwar, Panaji to Aldona also was there earlier. Panaji to Marmangoa and also from Marmangoa to Khandoli. So those and Baga and all we have to see, those feasibility we need to check. And then later on we'll see more roads, like even from Marmangoa to Kottali, Marmangoa to inside like Rashol. That also those routes are also feasible. We can roll out. मजगती वॉटर मेट्रो आयली जाल्यार ताका रिस्पॉन्स मेळटलो की ना हो दुबाव. प्रुडंटा खातीर रुपेश राऊत. 1 मार्च सावन ट्राफिक तालावाचे पयशे फकत ऑनलायन भरूंक मेळटले. पुलिसांक कॅश घेवंक मेळचे ना. गोवा ट्राफिक सेलाची वॉर्त डिजिटलायज करून प्रक्रिया सोपी सुटसुटीत करूंक खंय यत्न. मजगती एके बायल पुलिशेन तालावाची कॅश सरकारी तिजोरेंत घालूंक नाशिल्ल्यान कांय दिसा फाटीं बोवाळ जाल्लो. तिका सस्पेंडूय केल्ली. आतां तालावूच कॅशलस. फेब्रुवारी म्हयन्याच्या सुरवातेक प्रुडंटान गोंय पुलिशेचे कान भायर काडिल्ले. दिवचले तालावाचे पयशे हांगचे थंय केल्ले. ऑडिटांत 17 लाख हिसबाक मेळनात. सरकारी तिजोऱ्यांत घालूंक ना म्हूण बोवाळ जाल्लो. दिवचले पुलिसेची दुबावीत बायल कर्मचारी ट्रान्सफर घेवन सोमतीच कोलवाळे एस्कॉट सेलात पाविल्ली. ते उपरांत त्या बायला पुलिसीन सगळे पयशे सरकारी तिजोरीत जमा केल्ले. कार्ड UPI आसतना आजून पुलिशेचे कॅश वेव्हार चालू आसा म्हूण प्रुडंटान इशू लावन धरिल्लो. हो म्हयनो सोंपचे पयलींच खात्याक जाग आयल्या. 1 मार्चा सावन ट्राफिक तालावांचे पयशे फकत ऑनलायन भरपाक मेळटले. पुलिसांक कॅश घेवंक मेळचे नात. गोंय ट्रॅफिक सेलाची ऑर्द. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मांद्र्या जुनास वाड्यार फर्नांडिसाच्या मरणाक जबाबदार दिल्लीचो आरोपी दीपन भत्राक हाड व्हर करूंक पुलिसांची प्रायव्हेट गाडी वापरली काय ना ताचो DGPन SDPO कडच्यान चौकशी रिपोर्ट मागला. आज फाल्यां रिपोर्ट येतलो म्हूण कळटा. पुलिशेक खंय ताच्या कस्टडीची सध्या गरज ना. ते वटेन मांद्रेचो आमदार म्हणटा आपूण स्वता कारवायेचेर नजर दवरून आसा. मांद्रे जुनस वाड्यार फर्नांडिसाचे मरणाक जबाबदार दिल्लीचो आरोपी दीपन भत्राचेर खर कारवाई जातली. आपूण स्वता कारवायेचेर नजर दवरून आसा. आमदार जीत उलयलो.
आणि ऑलरेडी डे वनाचेर जेन्ना इन्सिडंट घडला त्या टायमा पासून आजून पर्यंत हांव फॉलोअप करीत आहा घेत आहा. इवन आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन कंटिन्युअसली उलयत आसा. तेंच्यांनी SP के इन्स्ट्रक्शन्स दिल्ले, हांवूय SP कडेन 2-3दा उलयलो. सो हेच्या विशयी कितें आसलेलें थोडे कितें मिसअंडरस्टँडींग आसलेले तेका लागून प्रत्येक गोश्ट हांव 1 to 1 मॉनिटर करी आसलो. आतां तेका ऑलरेडी म्हणजे मर्डर केस अटेम्प्ट टू मर्डर बीन ना, डायरेक्ट मर्डर केस रजिस्टर्ड केल्ली आहा. त्याच प्रमाणे परत पुलीस कस्टडी घेतल्या, JC घेतलेली ती परत पुलीस कस्टडी पुलिसांनी घेवन थरर इन्क्वायरी करची म्हणून आमी रिक्वेस्ट केले. त्या प्रमाणे ते प्रोसेस चालू आहा. त्या गाडयेन तेची तो जेणी मर्डर केला तेची आवय आनी बापूय आसले. सो तांकां हाडून कंटिन्युअसली फूल डे बसून तेंचे कडल्यान स्टेटमेंट घेवन सगळो प्रोसेस चालू आहा. जो पर्यंत हेचेर सोक्ष लागना तो पर्यंत आमी वगी बसचे ना. हे कायदेशीर कितें प्रोसिजर फॉलोअप चलतात तेचेर कंटिन्युअसली आमी मॉनिटर करतले, लक्ष दवरतले. मजगती दिपान बात्राक हार्डवर करूंक पुलिसांनी प्रायव्हेट गाडी वापरली काय ना ताचो DGPन SDPO कडच्यान चौकशी रिपोर्ट मागला. आज फाल्यां रिपोर्ट येतलो म्हूण सुत्रां सांगता. मांद्रे पुलिसेची गाडी खंय एका वेगळ्या कामाक लागून अवेलेबल नाशिल्ली म्हूण खंय प्रायव्हेट गाडी वापरली म्हूण सुत्रां कडच्यान खात्री लायक म्हायती मेळटा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कांय जाणांनी रेजिडन्स सर्टिफिकेटीक भोगस डॉक्युमेंट दिल्यात. FIR जाला मंत्री अलेस सिकेर सांगता. हे केशीत कितलेशेच एजन्सीचो रोल आसा. कारवाय जाल्या मात पुलिसांचें काम मातशें खंय स्लो. सरकारी ऑफिसरांच्या नांवान अश्यो भोगस सर्टिफिकेटी दिवपाचे प्रकार वाडल्यात आनी हे प्रकरण सिरियस, सब रजिस्ट्रार सांगता. कांय दिसां आदीं मडगांव सब रजिस्ट्रार ऑफिसांत मॅरेज रजिस्ट्रेशन फ्रॉड सुरू आशिल्ल्याचो इशू मुखार आयिल्लो. दक्षिण गोंयच्या आदोगादांचे संघटनेन पुलिशेन हो प्रकार सिरियस घेवचो, रॅकेट सोदून काडचें म्हूण मागणी केल्ली. हे विशीं FIR नोंद जाल्या. केशींनी एजन्सीचो आस्पाव आसा, कारवाय सुरू आसा म्हूण मंत्री आलेश उलयलो. I think FIRs have been filed with the police. The police are in the process of investigation. But police are a little slow. You see, investigation per se is within the hands of the police, not within our hands. So, complaints have been filed there. Now it is left to the police to investigate because it involves a lot of agencies. It is not only, I'm just saying, it's not only this particular office or that particular office. It involves a lot of agencies. आतां मेरेन सब रजिस्ट्रारा मुखार असल्यो 7 केशी आयिल्ल्यो आसात. सरकारी ऑफिसरांच्या नांवान अश्यो बोगस सर्टिफिकेटी दिवपाचे प्रकार वाडल्यात आनी हे प्रकरण सिरियस म्हूण सब रजिस्ट्रार सूरज वेर्णेकार उलयलो. In January 2025, this last January, actually we had detected one fake residence certificate. While approving the marriage applications, we detected one of the fake. How we detected is that because we doubted because that Mamledar was not here posted. So by typing the reference number of that residence certificate online, we went into the site and saw that that residence certificate was not in respect of that applicant. But we just wanted to stop it. Actually, last time there were 7 cases and we had told the police to investigate this matter because it is very serious because the such fake certificates from government officers are being made false or fake. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. हणजुणा घर खाली करूंक लावपी मुखेल दुबावीत जनार्दन खोराटेक म्हापशा एडिशनल सेशन कोर्टाचो जामीन. ताचेर घुसखोरी, अपहरण आनी चोरयेचो आरोप आसा. सुप्रीम कोर्टान अटके विशीं घालून दिल्ल्या तत्वा प्रमाण खोराटेक अटक करतना पुलिसांनी खंय अटकेचें कारण सांगूंक नाशिल्लें म्हूण खंय ताका जामीन. हणजुणा घरात घुसून घर खाली करपाक लाविल्ल्याच्या प्रकरणात मुख्य दुबावीत जनार्दन खोराटेक म्हापसा एडिशनल सेशन कोर्टाचो जामीन. अटक करताना पुलिसांनी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशाचे पालन करूंक नाशिल्ल्यान खोराटेक जामीन. Mapsa Additional Sessions Court has granted bail to the prime accused in Anjuna forceful house eviction case, namely Janardhan Khorate, on the personal bail bond of 15,000 rupees. The court has also directed Janardhan Khorate to appear before the investigation officer for 2 days. The court in the order has observed that arrest of Janardhan Khorate was illegal because grounds for arrest was not provided to him before the arrest, which is mandated by the Supreme Court. Mukesh Kumar for Prudent.
बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.